मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 2026-27 वर्षाचो अर्थसंकल्प सादर केलो। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटीचो अर्थसंकल्प मांडलो। फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू वर्स 7.21% अर्थसंकल्प चड आसा। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार जाला। समाजातल्या सगळ्या घटकांचो अर्थसंकल्पात विचार करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 वर्षाचो अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अर्थसंकल्प लोकाभिमुख अर्थीक नदरेन उदरगतीचो तशेंच विकसीत गोंय नदरे मुखार दवरून केला। अर्थसंकल्प सादर करपाची मुख्यमंत्र्याची ही 7वी फावट। मुख्यमंत्र्यान 30,195 कोटींचो अर्थसंकल्प सादर केलो। फाटल्या वर्साच्या तुळेत 7.21% वाढ जाल्या। घोषणा टाळून सध्याच्या स्थितीत गरजेच्या सुविधांचेर भर दिवपाचो यत्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केला। नागरी जिविताचेर सकारात्मक परिणाम करपी भलायकी क्षेत्राविशीं घोषणा तशेंच शिक्षण आनी रोजगार विशींच्या येवजण्यांनी म्हत्वाची तरतूद केल्या। तशेंच अटल आसरा सामाजीक येवजण्याच्या रकमेत वाड करपाची घोषणा केली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात वीज खात्यात 5,100 कोटी, भौशीक बांदकाम खात्यात 1,897 कोटी, भलायकी खात्यात 2,217.66 कोटी, पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी, पर्यटनाक 385 कोटींची तरतूद केल्या। केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारच्या सकारात्मक लोकाभिमुख आणि अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय पूरक कार्यशैलींतल्यान गोंय राज्य विकसित भारताच्या 2047च्या दिशेन वाटचाल करताना विकसित गोवा 2037 साध्य करपाचो हावेस घेवन गोंय राज्याचो आर्थीक वर्स 2026-27 खातीरचो अर्थसंकल्प जनतेक सादर करपा खातीर ह्या पवित्र सभागृहात उबो आसा। फिस्कल प्रोफाइल. The recent global scenario and its subsequent effects are expected to have the significant impact on the economy of Goa, which highly serves the sector-dependent state. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores. अर्थसंकल्पातले महत्वाचे मुद्दे: स्वतंत्र आयुष खात्याची स्थापना, दयानंद सामाजिक मानधनात वाढ, अटल आसराचो निधी 3 लाखांवयल्यान 5 लाखांनी वाडयतले, 10 वर्सां सेवा बजायिल्ल्या कंत्राटी कामगारांक कायमस्वरुपी कामाक घेतले, दोना पावला विद्यालयांचे एकठांय संकुल उबारतले, दरेका आमदाराक रस्ते कामा खातीर 100 कोटींची निधींची तरतूद केल्या, शाळेत विद्यार्थिनीं खातीर सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करपा खातीर 1 कोटी मंजूर, DDSY विमा मर्यादा 4 ते 6 लाखां मेरेन वाडयतले, दाबोळे आनी मोपा विमानतळ चालूच उरतले, कला क्षेत्रांतल्या गटांक लता मंगेशकार अर्थसहाय्य येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो, संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाच्या कामाक ह्या वर्सा सुरवात जातली, 180 कोटी खर्च करून वास्को शाराचे नूतनीकरण करतले, हे वर्सा डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी, 100 AI कॅमेरा, ऑटोमेटेड गाडयांची चाचणी करतले, जिल्लो पंचायत वांगडी सरपंच पंचांचे मानधन 5,000 वाडयतले, रोजगार आनी प्रशासन कर्मचारी भरती आयोगा अंतर्गत 2,500 पदां भरतले, दिव्यांगांक अर्ध शुल्क माफ, 10 वर्सां कंत्राटी सेवा केल्ल्या कामगारांक नियमित करतले, GHRDCत विदेशात नोकऱ्यां खातीर स्वतंत्र विभाग, सरकार तुमच्या दारी उपक्रम सगळ्या पंचायतींनी राबयतले, भौशीक बांदकाम खाते, PWD अंतर्गत दरेका मतदारसंघा खातीर 100 कोटींची कामां, रस्ते आनी हेर कामां खातीर 1,037 कोटी, इमारतींच्या देखरेखी खातीर 372 कोटी, रस्ते खणप हाचे लक्ष दवरपा खातीर अंतर्गत समिती नेमतले, पर्यटन आनी संस्कृती, पर्यटन खात्या खातीर 385 कोटींची तरतूद केल्या, आंतरराष्ट्रीय पर्यटकात 10% वाढ, अयोध्या, पंढरपूर आनी मुंबईत भाविकांक खातीर गोवा निवास, दोना पावला नवीन कन्व्हेन्शन सेंटराचे काम ह्या वर्सा सुरू करतले, शिक्षण आनी कुशळटाय, शिक्षण खात्याक 3,400 कोटींची तरतूद केल्या, फंड कनेक्ट येवजण, थळाव्या विद्यार्थ्यांक IIT NITत इंटर्नशीप, शाळेंक नवे बालरथी दितले, पिवपाच्या उदका खात्याक 1,009 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या, उदकाच्या सामान वांटपाचेर भर, 200 परस चड अधिक MLDचे प्रकल्प पुराय जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।